Zoang Vis, A36, page 20. Apanso tumukotai amchi mode Jesus datai Homo hulkun binwasta kung apne जीवी तुका भेटू तुझे कुटुंबे काय जाता आवाज विश्वास मोगू जाता 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू मोगळा बाबा भयणीनो, आज आम्ही सांत जुजे आंकवार मारेचो पोती हाची परब समारंभांत तो जेजूचो पोस्को बापूय आनी तेका एकदम खुशाल काय भोगली कित्याक मारयेतान ताचे लग्न जावचें आसलें पूण जेन्ना ताका खबर मेळ्ळी की मारयेक गुरुवार आसा म्हूण तो कोंती जालो पूण जेन्ना आंज बोडव्यान ताका खबर दिली देवान तिका पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी संभवला म्हूण तो एकदम खुशाल जालो कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सत आसा तें सांगता दिता पवित्र आत्मा आध्यात्मीक जिवितान मार्गदर्शन करता पवित्र आत्मो देवात आनी पुता वरवीं उपजोता आनी आमकां जाणवाय मोग शांती दिता आनी गुरुवार आसतना देखून सांत जुजे आंकवार मारेक स्विकारता आनी तिच्या लागीं लग्न जावंक खुशाल जाता देवान कितें करूंक जाता देवाक जाय जाल्यार आंकवार मारेक तेणें भुरगे दिवंक तो शकलो आनी शकता सो ह्या भावार्थान आमी देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया म्हज्या बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी समारंभांक आमचे पातकां वळखून घेवया सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्वराच्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची खाकलूत करून
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाक उंच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवीदार देवा बाबा आमी तुका वाखाणटाव आमी तुजी स्तुती करताव आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका महिमा दिताव तुझ्या दोर वैभवाक पासत आमी तुका दिनवासताव सोम्या एकल्या सोनी पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे आयकून घे तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पळय एकलोच तू सोमी एकलोच तू व्हडलो. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा मनशा कुळाचे हे सोडवणेच्या गुटाची सुरवात तुवें भागीवन जुजेचे विस्वाशी जोटणायेन आदीन केली. ताचे विनवणेन तुजी पवित्र स्वभाव ते गुट सदांकाल सांबाळू म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलोयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजांक सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणाक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घोराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिंवासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, ताची संसद तोखतली निते काळी. आनी एकदां म्हणुया, ताची संसद तोखतली निते काळी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखोण करून दवरलाय. जबाब,
ताची सोसोत तोपतली निते काळी अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें कोरार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. ताची सोसोत तोपतली निते काळी तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें भलेंपण दाखयतलो आनी केल्लो कोरार घोट तोखतलो. जबाब. ताची सोसोत तोपतली निते काळी भाग्योवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज जातोले म्हूण आब्राहामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतोल्या प्रमाणीकपणा लागून. म्हणटोच बासावणी फुंक्या दिल्ले देणे जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणजे समूर सांबाळटात तांकां न्हय, पूण आब्रामा परी भावार्थ दवरतात तांकांय ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायला. कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें बोरवाश्यांक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवासो धरून ताणें अशें सतमानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परा, तुज्या घरांत रावता ती कितली भागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी करतली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जाकोबाक जल्मल्लो जुजे मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी.
तिच्या पोती झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठोन देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोळ भाव भयणीनो, भाग्यवान झुजेक जायते बरे गूण देवान दिल्ले. तो विस्वासी, आज्ञा सांबाळपी, शांत, भावार्थी, मोगाळ, मोयपाशी, काल्तिकायेचो, दुलोब, निर्मळ, काळजीदार, नितीवंत आनी वावराच्या मोगाचो जबाबदारेन भरलेलो बापूय जावन आसलो. मारिया पवित्र आत्म्या वरवीं आवयपणाच्या बेसार आसतना लेगून भाग्यवन झुजे देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून तिका आपली पोतीन म्हूण घेवंक फाटीं सरोना. हो ताचो देवाचेर अखंड भावार्थ आसलो. आनी ह्या अखंड भावार्थान भरलेलो निर्णय मारिया सोवें आसलेलो ताचो मोग आनी विस्वास दाखयता. तो तिचो निर्मळ पोती जावन सदांच विस्वासी रावता. भाग्यवंत झुजे देवाच्या येवजणेचेर पातयेवन आपलें फुडलें जिवीत सारूंक राजी जाता. आनी हें सगळें शाळती पावूंक ताका साबार आडकोळ्यो येतात. रातचो मारयेक घेवन तो इजिप्ताक पळून वचूंक देव ताका फरमायता. तशेंच परतून नाजारेताक येवन तो देवाच्या उतराक उंचल्या पांवड्यार दवरता. वेळ पावता तेन्ना जेजू देव तेंपलांत भेटूंक तो तयार जाता. जेजू फेस्ताच्या दिसा सांडलेलो मारिया आनी झुजे ताका सोदूंक वेतात. जेजूचो पोसको बापूय जावन लेगून आपली जबाबदारी सांबाळटा. आनी आयच्या डिजिटल समाजान जायते तरेचे प्रश्न आनी आडकोळ्यो आमच्या बापायंचे मुखार आसात. जावं ती आपल्या पोतींनी, भुरग्यां वो हेर फामिलीच्या वांगड्या सोबे, वो आपल्या वावर दोंद्याच्या जाग्यार, वो आपल्या खासगी जिवितांत. भाग्यवन झुजेन आपल्या पुताक मोग मोयपास दिलो, ताका आयकलो, आपल्या पोटिनीचो भरपूर मोग केलो, आपल्या साद्या तोवयाच्या वावरान आपलो घोराबो सांबाळ्ळो, देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवलो आनी हे परी तो बोरवाशाचो बापूय जालो. सो आमच्या बापायनी भाग्यवन झुजेची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलून आपले गोराबे नाजारेताच्या गोराब्या भाशेन पवित्रतायेन भरूंक वावरूंक जाय आनी तांच्या खातीर आमी मागुया. गीत घेऊया. C24 पानाचो अंक 38, C24 पेज 38. सर्वेस्वराची रचणारा आमी तुजी स्तुती करता.
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो आनी तुका मातयेचे भागाकून शरीर वरण केला तो लांच उदक सोडून शोभताय तूं एकाच उतरां मागी दूर आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या होया बाबा मोकळीपणा इकोलोक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान होया बाबा मोकळीपणा इकोलोक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जशें भाग्यवन झुजेन आंकवार मारे तावन जल्मल्ल्या तुज्या एकल्याच जोणीत पुताच्या मोगान सेवा केली, तशें आमी नितळ काळजान तुजे वेदीची सेवा करूंक फावो तसली जावं म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सोसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत झुजेच्या दोबाजीक परबे समयार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मातेचो पती करून दिलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. हे परी पवित्र आत्म्याच्या पदवेदार सावळेन गर्भ संभवलो त्या तुज्या एकल्याच जणीत पुताक सांबाळच्याक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बापूय जावंक तुवें ताका विंचलोय. ताचे उदेशी देवदूत तुजी महिमा वाखाणटात, बोलवून तुका नमस्कार करतात, शक्त्यो खोडकोडतात. सर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोसान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून खालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संसार बोल्यान तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना 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 उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मारून सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोळें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो घोट सोम्या तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागेवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताच्या वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताच्या थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमच्या पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान वतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. गीत घेवया.
डी 42 पानाचो अंक 71 डी 42 पेज 71. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विजो आसा ओरडांतल्या सुक्या जाग्या जेजू आमचे मुखार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या ओरोना जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची शुपाच विचा आमचे निर्मळ असो कुडी जेजू आमचे जिवितासी तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या ताचो एक मोठ पडटा फोटो जेजू नव्यान दवरलो ताच्या काळजांत उत्साह मोडाय जेजू हाडटा शांतीचो वस्तार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उद्या शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा तुझ्या दुनियाच्या संतोषांत वांटो घे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवन झुजेच्या दबाज्यान संतोस्तल्या तुझ्या कुटुंबाक हे वेदी वयल्या खानान तुवें दादोशी केल्याय. तुझ्या कुटुंबाक तूं निरंतर आदारान सांबाळ
आनी दुयेंताका तुजे देण्यांनी दादोशी कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुझ्या काळीज सगळ्यांक लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटो. देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन गेलोय. ह्या पासत आपण तुका स्वर्गाक महिमेन बोरलो आनी संवसारांत तुजी तूड लेगून कुसून दिली ना. त्या देण्या खातीर स्वतःसान आमी बापाक दिवपास्ताव आनी आतां आमच्या आसपासून तुजी विनंती मागता. आमचे ओतरीक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता. आनी सोमता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बाबा वाभांठाव. आमेन. गीत घेवया. यू 22 पानाचो अंक 240 यू 22 पेज 241. Familia, tu सांभाळ आमचो आधार दी कृपेचो. तू सांभाळ आमचो आधार दी कृपेचो. सांजुजे पुष्टा जेजूच्या काळजाच्या तूं आमचो व्हड पात्रो मागतो आमचे पासो. तूं आमचो व्हड पात्रो मागतो आमचे पासो. सांजुजे पोती निर्मूल मायेच्या तूं आमचो व्हड आदार पावनाच्या वेळार. तूं आमचो